मेन व्हडल्यात व्हडलो इश्यू जो आमच्या समोर एक आसा तो सी फेरडचो इश्यू आसा. सी फेरड्सच्या बाबतींत एप्रॉक्सिमेटली आता सी फेरड्सची मिटींग ऑलरेडी सुरू आसा. हाज्या उपरांत म्हणजे चर्चिल आल्लेमांव आसतलो, रेजिनाल्ड आसतलो आनी सी फेरड्सचे असोसिएशन आसतलें. हेंच्यांनी हे इश्यूज म्हाजे कडेन रेज केल्या. कालच्यान आय एम व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट द सी फेरड्स ऑल्सो. तांचें म्हणणें एप्रॉक्सिमेटली 7 ते 8 हजार लोक हे गोंयकार हे भायर आसात. ते US आसा, इटली आसा, खूब स्पेन आसा, वेगवेगळे कडेन आसा. हांव पर्सनली काल होम मिनिस्टरा कडेन उलयलां. आतां कशा पद्दतीन तांकां हाडप, कितें तेंचें क्वॉरंटायन खंय करप, कितें करप, हे वेगवेगळे इश्यू आसा. आमी कन्सर्न वीथ द MOE ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या सहकार्यान तेंचो इश्यू आमकां रिजॉल्व करपाचो आसा. बट तो कसो करप हो आमी ठरयता. टील नाव इट इज नॉट डिसायडेड. हे सगळे इश्यू आसतना तो एक वेगळो इश्यू आमच्या समोर व्हडलो इश्यू आसा. बऱ्याच जाणांचे पेरंट्स, बऱ्याच जाणांचे जे गार्डियन्स हांगासर आसलेले तेंचे सगळे घरचे हे पर्सनली म्हाका मेल बरयता, म्हाका WhatsApp धाडटा. आमी सगळ्या जाणांक वैयक्तीक परत बरोवंक शकना. पण एक गजाल हांव मुद्दाम सांगता, आमकांय कन्सर्न आसा आनी आमी MOEFA कडेन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स कडेन, NRI कमिशनरच्या वतीन आमी उलयत आसा. बट नक्कीच आमकां तांकां मदत करपाक जाय. ही म्हाजी वैयक्तीक मत आसा की आमकां तांकां मदत करपाक जाय. कशा पद्दतीन करप आनी कितें करप हाजेर आमी डिसायड करता. कन्सर्न MOEFच्या थ्रू थंयसरल्या कन्सर्न कावन्सिलेट कडेन उलोवन तांकां मदत करपाचो निर्णय आमी घेतला. सो फुडल्या 1-2-3 दिसां भितर खंय तरी आमी ह्या डिसिजनाचेर येतले की सी फेरड्स आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळी कामां जे बोटीचेर आसतले किंवा भायल्या कंट्रीन आसतले ते करता. जेंच्यांनी आमचे कडेन कन्सर्न व्यक्तयला तांच्या खातीर आमी वेगवेगळ्या मदत करपाच्या विचारान आसा.